तेंचे इश्यू रिझॉल्व जावचे म्हणून सीएमान कोऑर्डिनेशन कमिटी सजेस्ट केल्या जे आम्ही पयलें सांगलेले की कोऑर्डिनेशन कमिटी वेर द स्टेक होल्डर म्हणजे टॅक्सी युनियनाचे जे प्रेसिडेंट आहा ते कमिटीर आसप आनी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेचे 4 ऑफिसर हेडीड बाय देअर डेप्युटी डायरेक्टर अशी ती कमिटी काडलेली आहा. ही कमिटी म्हाका दिसता वील गीव ऑल द पेंडींग इश्यूज ऑफ द टॅक्सी ओनर आनी तेंचो ड्रायव्हरांचे जे इश्यू आहा ते सॉल्व करपा खातीर ही कोऑर्डिनेशन कमिटी वील गीव देअर इनपुट्स टू द कमिटी टू द 4 डेप्युटी डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर जे कोण आहा तांकां दितले आनी ते इश्यू रिजॉल्व करतले. 8 दिसाचो टायम दिला सीएमान तांकां फ्रॉम मंडे टू नेक्स्ट सॅटर्डे. सो बाय नेक्स्ट मंडे दे हॅव टू गीव द रिजल्ट तेंचे इश्यू. कित्याक टुडेज मिटींग वी हॅव सीन everybody is talking on different issues rather than coming together on a platform. So platform will follow once these issues are resolved. मागीर प्लॅटफॉर्माचेर डिस्कशन जातलें. पूण ह्या प्लॅटफॉर्माचेर कोणें येवपाक जाय तेंचो इतलोच डिमांड आहा की 2 प्लॅटफॉर्मां गोंयांत चलची ना म्हणून. आतां रेट युनिफॉर्म जावची हेचेर मेन डिस्कशन जालां. आख्ख्या गोंयांत एकूच रेट. देर कॅनॉट बी 2 rates. So you sit in any taxi, the rate to go to the airport from Porvorim, from this point to the airport will be 1. So it should be seen on the mobile. Customer also will see it, the driver also will see it. So it will be a uniform rate which everybody will have to pay. So इथून business तेंका वाटतले. पण ॲप नाका म्हणटा पळय ॲप नाका. It's not a app, it's a digital platform which will show the transparency of the rates. आयज झगडी खूंय जाता ट्रान्सपेरन्सी ऑफ रेट. हांव तोंडान सांगता रेट, तूं समज आपल्याक फटयलो म्हणून. सो कस्टमर ऑलवेज थिंक दॅट आय एम बींग चिटेड. सो त्या खातीर डिजिटल फॉर्मान ही रेट येवची. ही तितूंतले जे थोडे प्रेसिडेंट आहा आनी थोडे वायस प्रेसिडेंट आहा तांकांय मान्य जालें तें की आमची रेट जी आहा ही ट्रान्सपेरंट आसपाची गरज आहा. पण वन मोर थिंग जस्ट क्लॅरिफिकेशन. ते म्हणटा डिजिटल एप वॉट इज द डिफरन्स? इट इज वन एंड द सेम. यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग वन थिंग. रायट नाव यू सीट इन एनी टॅक्सी, यू सी हाव यू विल कम टू नो द प्रायस. ते तुका तोंडान सांगतले. सो ते डायरेक्ट तुका मोबायलाचेर दिसपाक जाय तुज्या. सो दॅट वन्स यू डावनलोड गोवा टॅक्सी digital meter or Goa digital taxi, once you download you will come to know the prices of the entire state of Goa. So that's the price you will get. But it is an app only, na sir. From this point to that point. But it is an app. मीटर आणि असतात ना, मीटराचो विषय असतो ना. सो मीटराचे जे कोणाचे खूप जणांचे पैसे दिले आणि कोणाचे खूप जणांचे उरल्या ते सीएमान सांगला आपण दिता. बिफोर दिस प्लॅटफॉर्म कॅन स्टार्ट आय विल रिइम्बर्स एव्हरीबडीज मनी. बट एवरीथिंग शूड कम अंडर वन रूफ. सो तेंचो विशय कितें आहलो 2 जे हे आहा हिंगा ऑलरेडी एग्रिगेटर आहा म्हणजे गोवा मायल्स जो आहा आनी आनेक गोवा टॅक्सी एप. सो ते इतले टॅक्सी एप चलचे ना म्हणजे इतले प्लॅटफॉर्म चलचे ना. एक जावचो म्हणून खूब जाणांची मागणी आसता. सो ते डिस्कशन जावंक ना. पयलीं कितें सांगलां तांकां की कोऑर्डिनेशन कमिटीन तेंचे इश्यूज जे प्रॉब्लेम्स आहात ते पयलीं सॉल्व करा. सो इथून आता इथून इश्यूज आनी प्रॉब्लेम जे तांकां आतां दिसता की कोण तरी हो एक प्लॅटफॉर्म चलयता एपाचो आनी तेणी डिस्प्ले केल्या बोर्ड ऑन द एअरपोर्ट शूड बी रिमूव्ड म्हणून तेंचे आयज डिस्कशन जालें. ते बरोवन दी म्हणल्यार सीएमान कोऑर्डिनेशन कमिटी वी वील डिसायड वॉट हॅज टू बी डन. दे वील ब्रिंग इट टू हीज नोटीस ऑल्सो सीएम आनी हे इश्यू सॉल्व करपाचे तेंच्यांनी उतर दिला. पण सीएम एग्रीड जाला ॲप एग्रिगेटर काडून डिजिटल हाडपाचें एग्रीड जाला. कांयच एग्री जावंक ना. काय जावंक ना. खाली कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर्म करून वील इश्यूज प्लेस करता. इश्यू वील प्लेस. वन्स दीस इश्यू इज रिजॉल्व्ड देन दे वील हॅव द फॉर्मल मीटिंग फॉर डिस्कसिंग हाऊ टू गो फॉरवर्ड विथ दिस डिजिटल. आता इश्यू रिजॉल्व जावपाकूच जाय न्हू. वन्स देअर इश्यूज आर सेटल्ड and everybody is going to get one single price
वाय इट शूड नॉट बी सॉल्ट इज माय क्वेश्चन. सगळ्यांक भितर एक प्रायस जाता. सो सर एवरीथिंग सगळ्यांची जर सॅलरी एक जाली जाल्यार प्लॅटफॉर्म एक जाला ना. ना पूण आतां हितून ना हितून प्लॅटफॉर्म एक जायना डिफरंट हय ऑर्गनायझेशन रे, बट सॅलरी ऍप ना न्हू ताका सो हियर दे आर कस्टमर शूड गेट वन प्राइस. ना हितून आतां What we are talking about. No, If you- the vehicle is different, price will be different. प्रायस कोण फिक्स करतलो सो गव्हर्नमेंट हितून Already आतां government, स्विफ्ट no? हय करेक्ट सो हितून स्विफ्टाचो रेट आनी स्विफ्टाचो रेट आनी इनोवाचो रेट डिफरंट आसतलो. Different असतो. तो तिथून किती आहा? आसूंकच सो जाय. एज पर द कॅटेगरी ऑफ द व्हेकल. Category of vehicle, it will be all passed by the Department of Transport. हे जे आहा रेट नोटिफाय जावपाची गरज आहा जी जावंक ना पळय ती. सो तुमी फकत डिजिटल उलयता ऍप उलयना डिजिटल जावंकूच जाय. हय If I am sitting in a taxi, I should know. If I am sitting anywhere internationally in a cab, I come to know what is the price because it is written over there. सो तें डिजिटल काम म्हणटा ते ऍप न्हू डिजिटल No, that is कशें also आसतलें digital. They have two things over there. They have digital, they have app also. So digital म्हणजे कितें आमकां पावता प्रायस. तूं बसलो गाडयेन तेंचो हे स्टार्ट जालो तेंचे हेचो डिपार्टमेंटाचो जो हे आहा तो डिजिटल प्लॅटफॉर्म चालू जालो जाल्यार प्रायस कळलो आमकां. सो इफ यू आय हॅव डावनलोडेड आय ऑल्सो कम टू नो ऑन माय सिस्टम. सो डावनलोडिंग ऍप न्हू सर डावनलोड म्हणजे ऍप जालें ना सर When you are in a hotel, you can now other vehicles are coming and taking. ते मेवचे ना व्हरपाक. पण मीटर कितें मीटर पयलीं It is what you all are talking is two different things. One is a digital platform, one is a app. So if my hotel, if there are 40 taxis in my hotel, a new person cannot come and enter and take that particular person because all the rates are the same. So customer will go in the same cars which are there in the hotel. आता कितें जाता दुसरो येता आनी कोण तरी व्हरता थिंगा झगडी स्टार्ट. ऑपरेटर आहा हॅपी रेट कितें किलोमीटर वायज आसतले. ओके बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.